येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. यशस्वी जाली फिफा अंडर 17 बायलांचे संवसारीक सर्त. आतां चल्ल्या राष्ट्रीय खेळा खातीर सर्ती घडोवन हाडपाची तयारी. राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय खेळा खातीर सरकाराचो तेंको. खेळा मंत्री गोविंद गावडेचें उतर. पुरायेर पावला 3000 कोटींचो मोपा विमानतळ. डिसेंबरांत करतले उक्तावण. मुख्यमंत्र्यान घेतलो विविध खाती आनी समित्यांची नियाळ बसका. पर्यटन जावन रावला गोंयाक आर्थीक उदरगतीचे महाद्वार. पूण उदरगत महामंडळाच्या दरवट्यार दिता येवकार बुरशें उदक. पळयात जीटीडीसीचो घाळपणान भरिल्लो वेव्हार. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पर्यटन उदरगतीचेर काम करपी गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळ आपल्या प्रवेशद्वाराचेर मेळ्या उदकान पर्यटकांक येवकार दिता. जीटीडीसींतय कार्यक्षम कॅफेटेरियाचो उणाव आसा. गरजेच्यो सगळ्यो सुविधा आसून लेगीत कर्मचाऱ्यांक तांचो फायदो मेळना. रस्तो येरादारी कार्यालय लेगीत हे इमारतींत आसा. जीटीडीसी संकुलात स्थिती आनी भोंवतणच्या वाठारा कडेन सरकाराची आड नदर जाल्या. हो आसा ट्युरिजम ऑफिस, ट्युरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. फूल बिल्डींग आहे म्हाज्या फाटल्यान दिसता पळय ती आतां. आनी हिंगा मेन म्हणल्यार एक हिंगा तेंचे एम्प्लॉयज कितें आहा पळय ताका एक सकयल ग्रावंड फ्लोराचेर कॅन्टीन आसलें. आनी ताका तर चाव पिवपाक वचपाक जाय आसली जाल्यार ह्या कॅन्टिनान तांकां वचपाक सोंपें पडटालें. सो आतां सुमार 2 ते 3 म्हयने जाले ते कॅन्टीन बंद आहा. आनी त्या स्टाफाक तर चाव पिवपाक वचपाक जाय आफ्टरनून टायम सो तांकां चाव पिवपाक भायर वयचें पडटा. आतां जरी तर तांकां ऑफीस काम आहा कितें आनी ऑफिसाक लागून तर हाका कित्याकूय तांकां ऑफीस सोडून चाव पितलो जाल्यार तांकां सामकें पयस वयचें पडटलें. सो कोणाचें तर कितें काम आहा आनी कोणें तर सांगत स्टाफ चायेक गेला म्हूण सो त्या स्टाफाक 1 ते 2 वरां तेणें बसपाचें मागीर तिका. सो हिंगा एक हो आहलो मेन प्रॉब्लम. पूण भायर येवन तर तूं पळयत जाल्यार ह्या बिल्डिंगाच्याच फुडल्यान फुटपाथीचेर सुएज लीक जावन फुटपाथी वयल्यान सुएजीचें सगळें घाण वयता. आनी हे आतां आयजूच न्हू पूण हिवूय म्हटल्यार आयकोंक येता अशें तिका बरें 2-3 म्हयने जाल्ले आहा. आनी तिजी कोणेंच हें करूंक ना. पूण लोक सगळो ते सायडीक वयता तो नाकाक धरून ते सायडींतल्यान वयता. नाजाल्यार लोक ते सायडीक वचपाची वाट चेंज करून दुसरे सायडीक वयता. आतां आमी पळयल्या हालींच एक इशू जाल्लो पेंजीम हितून. एका एनजीओन पेंजीम इन्स्पेक्शन करून तिका तेणी पळयलेलें हें केलें एसी उदक ते फुटपाथीचेर लीक जाता तें. सो एसी उदकाक तर इतले प्रॉब्लम आसता जाल्यार हे सुएज उदकाक कितलो प्रॉब्लम आसतलो. सो लोकांची सेफ्टी तेणें आतां सांगलेलें फकत सुत्री घेवन पेंजीम सिटीन भोंवचें पडटलें म्हूण. पूण आतां फकत हिंगा सिटीन भोंवतले जाल्यार सुत्रीच न्हू लोकांनी रेन शूज घालचे पडटले वो गाम बूट म्हणटा पळय ते घालून हिंगा सिटीन भोंवचें पडटलें. आनी मातशें तर तूं तेज्या फुडल्यानूय वचत जाल्यार तिका ड्रेनेज ओपन केल्ली आहा. आनी तिवूय जाल्यार अशें म्हणटा कितलेच म्हयने जाले 1 म्हयनो पासार जालो 2 म्हयने जायत येयले ती ड्रेनेज तशीच ओपन केल्ली आसा. आनी हिंगा तर तूं ऑफिसान येतलो जाल्यार ट्युरिजमाचे ऑफिसान हो ट्युरिजमाचो एक प्लस पॉयंट म्हणटा तो वच दाखोवपाचो काय लोकांक ट्युरिजमाचें कितें पळय तें स्टँडर्ड कितें पळय तो. सो आनी हेचो जबाब आतां कोण दितलो तें आतां आमी पळोवचें पडटलें. जीएमआर कंपनीन विकसीत केल्लो आनी 3000 कोटी खर्चाचो मोपा विमानतळ पुरायेन जावपाक लागला. डिसेंबरांत ताचें उक्तावण जावपाचें आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा खाला राज्य सरकारान विमानतळाची तपासणी करून ताच्या वेगवेगळ्या खात्यांची आनी समित्यांची नियाळ बसका घेतली. पळयात. गेम चेंजर म्हण जायरात केल्लो मोपा विमानतळ जवळ जवळ पुराय जाला. राज्य सरकारान विमानतळा खातीर भव्य उक्तावण करपाची येवजण आंखल्या आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या हातान विमानतळाचे उक्तावण जावपाची अपेक्षा आसा. उक्तावण जावचे पयलीं विमानतळाच्या विकासात वांटो घेवपी वेगवेगळ्या खात्यां वांगडाय नियाळ घेवपी बसका जाली. मजगतीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विमानतळाची तपासणी केली. पळयात. गोवा 365 खातीर मोपाच्यान संदीप कामुलकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव.
विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुडचड्यार फाटले 3 दीस जाले मार्केटाच्या नव्या इमारतीच्या बांदकामा वयल्यान वाद जाला. सर्वे नंबर 90/10 उबारतले नव्या बिल्डिंगेक लागून वातावरण बरेंच तापलां. हे इमारतीचे बांदकाम चल्लां. भोंवतणच्यो इमारती माताऱ्यो जाल्यात. तांकां वेरो गेल्यात. मंत्री निलेश काब्रालान नगरसेवक आनी लोकां मदीं गैरसमज पातळावपाचें काम केलां. आदलो नगराध्यक्ष बाळकृष्ण होडरकारान काब्रालाक उजरावन काडला. कुडचडे मतदारसंघाच्या 90/10 एक नवी इमारत येता, मार्केट इमारत, ही 50 वर्सांची पयलींची इमारत, ती कॉलॅप्स करून न्यू बिल्डिंग करपाक. तातूंत भितर कांय नगरसेवक आनी निलेश काब्राल जे हांचे कांय तरी हिटेड आर्ग्युमेंट सद्याक पळोवपाक मेळटा. पयर कांय मार्केटाचे सायडीन जे बिल्डिंग आसा तांच्यांनी एक कंप्लेंट आशिल्ली की तांगेल्या जी पायलिंग करता, जे न्यू बिल्डिंगेला पायलिंग करता त्या खातीर तांगे बिल्डिंग घालता. सो त्या खातीर कांय कावन्सिलरांनी विजीट केले बिल्डिंगेक आनी तांच्यांनी सांगलें की आमकां कॉन्फिडंट कावन्सिलरान सांगलें की आमकां कॉन्फिडंट केन्ना अशें बिल्डिंग चालू आसा. त्या नंतर निलेश काब्रालान परतून दुसरे दीस विजीट केलें आनी परतून ताजेर आपल्याला एक्सप्लेन केलें की खंयचो इश्यू आसा दुकानकारान तो आपल्याक सांगचो, आपूण तो सॉर्ट आवट करतलो. हे सद्याक दोन दीस चालू आसा. आज बाळकृष्ण वडाळकर हाणें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी ताणें सांगलें की हांगा ही बिल्डिंग जातली काय ना हाजेर एक प्रश्नचिन्ह आहा की निलेश काब्राल हो कांय रिवेंजफूल हांगा काम करता. अशें वेगवेगळे हांगा 2-3 दीस जाले आमी पळयता की 2-3 दीस जाले प्रेस कॉन्फरन्स जाता, कांय मार्केटां विजीट जाता. हातूंत एकूच प्रश्न गेले 5 वर्सां ही बिल्डिंग बंद पडिल्ली आसा आनी सायडीन बिल्डिंगा त्यो 100 वर्सांच्यो मदीं आसा ती 50 वर्सां म्हणून ओल्ड बिल्डिंग म्हणून मोडली ती आनी तेजी नवी बिल्डिंग येता. आनी हे जे दुकानकार गेले 5-6 वर्सां सफर जाता. हे कावन्सिलर आनी आमदार हाजे मदीं जे एक मिसकम्युनिकेशन चालू आहा आनी ताचे खातीर हे कुडचडेकारां जे नवी बिल्डिंग येता तांचे खातीर हे धोकादायकशें दिसता. हो प्रश्न सॉर्ट आवट जावचो, बरें भशेन सॉर्ट आवट जावचो अशी अनेकाची जे दुकानकार आसा तेजी मागणी आसा की हातूंत दोगांच्या भितर जे बाळकृष्ण वडाळकर आनी एक म्हणल्यार बाळकृष्ण वडाळकर जे एक्स कावन्सिलर आनी जे काब्राल निलेश PWD मिनिस्टर तांची दोगांची जी जसं चालू आसा जे एकमेकाचे आरोप प्रत्यारोप चालू आहा ते खंय तरी हे लोकां खातीर मारक पडटले. जे कावन्सिलरा भितरूय हें आसा की आमकांय कॉन्फिडन्स घेनासल्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा. त्या काळा भितर कळटलें हाजो हो खंय तरी हे कितले पर्यंत वता, हे पॉलिटिकल जे चल्लां हे खंय कितले पर्यंत वता हे त्या काळा भितर दिश्टी पडटा. काही दिसां म्हणजे 2-3 दिसां पूर्वी आमी एक थोडेशे कावन्सिलर लोकांच्या कंप्लेनीक लागून एक इन्स्पेक्शन करपाक लागून आमी मार्केटान गेले. थंय जेन्ना स्थिती पळयली जाल्यार ते जो कॉन्ट्रॅक्टर जो बँगींग करून पायलिंग करतालो पळय ताजेर सरावंडींग बिल्डिंगेक क्रॅक्स येताल्यो म्हणून त्यो पळोवपाक लागून आमी गेल्ले, ना की कसलें राजकारण करपाक. थंय आमी कोणेच असो स्टेटमेंट करूं ना किंवा आमच्या मनान किंवा आमच्या तकलेन कोणाच्याच तकलेन अशें ना की जी 90/10 बिल्डिंग जाता ती बंद करची म्हणून. नॉट एट ऑल. लेट मी बी व्हेरी क्लियर अबाउट दीस. आमकां ती बिल्डिंग जाता तितले बेगीन जाल्ली जाय म्हणून आमी थंय इन्स्पेक्शन करपाक त्या निमित्यान गेले. आनी हें वचून एक बरें जालें की हुनीर जो भितर आशिल्लो तो बिळांतल्यान भायर सरलो. आमी वतकीर ताका कळ्ळें की आपुणूय थंय वचपाक जाय म्हणून. पूण तो खंयच्याच कावन्सिलराक घेवन गेलो ना, कोणाकच घेवन गेलो ना, कित्याक ताच्या मनान खंयचो चोर आशिल्लो म्हणून म्हाकाय खबर ना. इतलें बरें दिसलें की ताज्या नंतर हो थंय वचून हळू इन्स्पेक्शन करूं पूण लोकांक एश्युरन्स दिलें. पूण ताणें एकूच वायट गोश्ट केली ती कावन्सिलर आनी मार्केटाचे लोक हांचे मदीं मिसअंडरस्टँडींग करून पळय झगडी लावपाचो प्रयत्न केलो जो तो कुडचड्यार आज पर्यंत करत आयला. 50 वर्सांची जर तर बिल्डींग कांयच सरावंडींग काम नासतना मोडटली म्हणून जर तर तुका भंय आसा जाल्यार आज जेन्ना सरावंडींग पायलिंग चलता ताजे सायडीन 100 वर्सांच्यो ज्यो बिल्डींग आसा तांकां क्रॅक येवन त्यो मोडटल्यो हाजी तुका चिंता ना. ही चिंता आमी थंय वचून इन्स्पेक्शन करतकीरच तुका याद आयली. तुका जर मन निवळ आशिल्लें जाल्यार तुवें सगळ्या कावन्सिलरांक, त्या दुकानदारांक आनी त्या बिल्डिंगेच्या 90/10 जे कोण आसा तांकां सगळ्यांक थंय आपोवपाक जाय आशिल्लें. झगडी लावपाक लागून न्ही, तांकां सगळ्यांक आसून तुमी मिसअंडरस्टँड जर जाल्यार तर दीस म्हणून तुमकां आमकां सगळ्यांकच एक्सप्लेन करपाक आशिल्लें. आज पर्यंत आमकां कसलीच गोश्ट आमची एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग बांदल्या पूण आमकां खबरूच ना, कोणाकच खबर ना. पयलींच्या कावन्सिलरांनी बसून सांगचें कितें आसा म्हणून बिल्डींग, कोणाकच खबर ना कितें आसा म्हणून. आमी जर तर बिल्डींग ओपनिंग जातून पयलें एक ड्रॉवर म्युनिसिपालिटीच्या बिल्डिंगेन ना. तुमी पळयल्या केन्ना ड्रॉवरलेस म्युनिसिपालिटी किंवा ड्रॉवरलेस ऑफिस केन्ना खंय पळयला? इशू जालो हांगा थोडे आमचे कावन्सिलर भाव हांगा येयल्ले आनी भयण येयल्ल्यो. और
कितें तरी इशू जाल्लो म्हणून हांवें एक शॉपकिपराक हांव मेवलो आनी ताका एक्सप्लेन केलें की हे जे आयटम आसा इज एक्स्ट्रा आयटम सो दॅट ते फावंडेशन जे बिल्डिंगाचें आसा ते प्रोटेक्ट करपाक म्हणजे हे बिल्डिंगाचे फावंडेशन भितर लायक अ रिटेनिंग वॉल ऑल अरावंड सायड आनी मागीर एक्सकवेशन राफ्ट फावंडेशन एक्सकवेशन करतले कित्याक हांगा पयलीं बाजारांत पार्किंग करपाची सुवात ना जाय जाल्यार बिल्डिंगाची हायट कमी करून विदावट पार्किंग आमी करूं शकताले पूण हांगा अंडरग्रावंड बेसमेंट 45 कार्स आनी ऑलमोस्ट 60 बायक्स हाका बेसमेंट पार्किंग केल्लें आसा सो दॅट बाजारांतली जे पार्किंग जाता ते शॉपकिपरांक हांगा फायदो जावपाक आनी सायडीच्यान 5.5 मिटर रस्तो सगळे सायडीच्यान एक्सेप्ट फॉर फाटले सायडीन ते सगळे प्लॅन केल्ले आसा सगळे कावन्सिलरांक खबर आहा म्युन्सिपलिटीक खबर आहा सगळ्यांक खबर आसा सो इशू कितें आसा हे आनी कितें इशू जाल्लो आहा हांव एक्सप्लेन केल्लो आसा लोकांक आनी लोकांक सांगलें कितें जर आसा म्हाका आपय हांव येता आनी कॉन्ट्रॅक्टर आनी कन्सल्टंट हांगा इंजिनियर फूल टायम आसता कन्सल्टंटाचो वाडो आनी काल इंजिनियर ना हो ना आनी काल एक दीस लीव गेले आसतले पूण ही फूल टायम इंजिनियर आसा सो ह्यो गोश्टी जर आसा हांव सद्दां म्युन्सिपलिटी वयता म्हाका विचारपाक ताकद कितें आसा जाल्यार विचारचें अल्टिमेटली म्युन्सिपलिटीची एप्रूव्ड प्लॅन म्युन्सिपलिटीची बिल्डींग आय एम ओनली हेल्पिंग देम टू बिल्ड इट फास्ट गोवा तिफाती प्रवास सावडेकर कुडचडेचे धाकले दिवाळे उपरांत आतां गोंयांत वेध लागला ते व्हडले दिवाळेचे व्हडली दिवाळी म्हळ्यारच तुळशीचें लग्न त्या निमतान राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी बाजार भरल्यात फोंड्या तुळशीच्या लग्ना निमतान लोक आपले बारीक सारीक सामान घेवन विकपाक बसल्यात मांद्र्या एका थळाव्या कलाकारान सुंदर तुळशी केल्यात बरीच वर्सां ताणें ही कला सांबाळ्ळ्या पळयात फोंड्या कांय बिगर गोंयकार विक्रेते पार्किंगाचे सुवातेर आपले सामान विकपाक बसल्यात जाका लागून थळाव्यांक आनी गोंयकार विक्रेत्यांक तांचो त्रास जावपाक लागला रवी नायकान सगळ्या विक्रेत्यांक बरी शेड बांदून दिल्या भायर बसपी विक्रेत्यांनी शेडीन बसचें आनी थळाव्या विक्रेत्यांकय आपले सामान विकपाची संद दिवची विक्रेतो आनंद गावडेन मागला तशेंच विक्रेत्यांनी पार्किंगाचे सुवातेर आपले सामान विकपाक बसचें न्हय हातूंत अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालचें अशें गिरीधर रायकारान मागलां आयकात बसल्या सीट बरी बांदून दिल्या आमकां बसपाक लुगारूय बरो केला रवी आनी बरें बांदून दिला आनी लोक कितें जाता भायले भायर पार्किंग आसा लोकूय वचना आनी कितें जाता गाडयांच्यो गर्दी जाता आनी लोक वयर कोण येना भायले लोक सकयल बसता ते गिरायक करता आनी गिरायक वयर येना आमी हांगा बसल्या कितें रवीन हांगा बरें केलां आनी बेस्ट केलां हांगा बसपाक सावळी कशी केल्या आनी बरे भशेन लोकांकूय रावपाक मेळ्ळा आज सकयल गेले उपरांत सकल्यान गेले उपरांत लोक वयर येना गाडयो थंय पार्किंग करता गाडयांचे थंय एक्सिडंट जाता म्हणजे लोक कितें करता गिरायक सकयल जाता म्हणून सकयल बसता आनी वयर बसता वयर गिरायकूय येना अजिबात येना भायले लोक सगळे सकयल बसता सकल्यानूच घेवन लोक घेवन गेले तुवें डिमांड कितें डिमांड म्हणल्यार कितें लोकांक सगळें वयर हाडपाचें तांकां वयर दिवपाचें शेड बरी भशेन बांदून अशें लोकांचो बरें कल्याण केला शेडूय बरी बांदून लोकांकूय अशेंच आमकां गोंयकारांक अशेंच तेणी दिवचें बरे भशेन बसपाक दिवचें आनी तेजे रवीचें बरें कल्याण करचें आतां प्रॉब्लेम मार्केटान कशें वयल्या बाजारांतले सगळे पार्किंग प्लेस आसा थंय सगळे लोकांनी आपली आपली हें लायला माल लायला थंय बी सगळे भायले लोक आनी गोंयकारांक तर आमच्या कुसुकूच मेळना पार्किंग म्हणजे जाल्यार आमकां पार्किंगूच ना एक अंडरग्रावंड आशिल्लें थंय बी सामकें पार्किंग करपाक मेळना घाण पडल्या आनी सगळे लोक भायले पळय आसा तितले येवन हांगा भायर पार्किंगा जाग्यार बसले म्हजें एक रिक्वेस्ट आशिल्लो कितें ते पार्किंग भितर पळय आसा न्ही ती जाग्यार तांकां भितर हाडचें आनी भायर पार्किंग करचें अशें करून ती संस्था मातशी जाग्यार घालची अशें म्हाका दिसता दुसरे वाटेन तांकां आपली एक्शन घेवन उपाय काडचो हें हांव तेंचेर मागता आनी लोक भितर ओरिजिनल लोक जे भितर बसतात तांचे कितें ओरिजिनल लोक बसतांक गिरायक ना कांयच गिरायक ना तांकां आमचे पळय गांवचे गोंयचे लोक आसा न्ही तांकां गिरायक ना ते सगळे भायल्या भायर लोक घेता वयता भितर कोण येना भितर कोण येयच ना भायल्या भायर येतात फुलां तशीं फुलां फुलां ऊस ऊस सगळे भायल्या भायर घेतात लोक केला भितर पळय कोण घेतल्या बसले आनी गांवचे लोक ते सगळे कांयच करूं शकना तुळशीच्या लग्ना निमतान लोक वेगवेगळी खरेदी करतात कांय जाण नव्यो तुळशी घेतात मांद्रेचो थळावो कलाकार प्रकाश पेडणेकारान कांय अश्योच सुंदर तुळशी केल्यात फाटली कितलींशींच वर्सां ताणें ही कला जोपासल्या पळयात गोवा 365चो स्पेशल रिपोर्ट पहिली सुरुवातीक म्हणजे मी मुंबय गेलो आमच्या गणेश पाटकर कडेन तो बिचोलचो आसा आनी आमचो नातेवाईक आहा तेचे कडेन मी 20-25 वर्सां काम केलां शिव समर्थ गड म्हणजे चिपून मोठो हे केला 20-25 वर्सां थंय काम चालू आहे परत कोल्हापुरा काम केले टेमलाई मंदिर विठ्ठल बिरदेवचे केले कोल्हापुरा
कित्तूर आणि चेन्नम्मा केले 15 फुटाचे 3 केले कर्नाटकान दिले आणि ते कसले मेटलचे. आणि परत आमचे तुळशीचे हे काम कायम चालू असता. आणि हो शिवाजी मॉडेल आसा आणि तेका पेंट आम्ही केला एकदम साधो सिंपल आणि वॉटर कलर म्हणजे परत आणि करपाची गरज ना. आता ऑयल पेंट कलर केलो ते कपळे येता म्हणून आम्ही स्वतः आमच्या तुळशीक वॉटर पेंट केल्लो आसा आणि ह्या पेंटाक आता 2 वर्सां जाली अजून आम्ही पेंट करूंक ना. आसा तसो आणि वॉटर पेंट. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक आनी मांद्रेच्यान संदीप कामुलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यांत स्पोर्ट्स एक महत्वाची आर्थीक शक्त जाल्या. फिफा अंडर-17 बायलांचे संवसारीक सर्ती उपरांत आता राज्य 2023 वर्सा राष्ट्रीय खेळा सर्ती घडोवन हाडपाची तयारी चल्ल्या. तशेंच राज्य चड राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय खेळां खातीर वाट मेकळी करता. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन शुक्राराक सांगलें. पळयात. दरेका मतदारसंघात स्वताचो खेळा संकुल आसपाक जाय आनी आसतलो अशें राज्याचो खेळा मंत्री गोविंद गावडेन मिडिया कडेन उलयतना सांगलें. खंयचेय राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय खेळ घडोवन हाडपाक राज्याक तयार रावचें पडटा. फिफा अंडर-17 बायलांचो संवसारीक सर्त आनी गोंयांत जावपी फुडले राष्ट्रीय खेळा उपरांत राज्यांत व्हड खेळा सर्ती घडोवन हाडपाचो आत्मविश्वास वाडला अशें खेळा मंत्र्यान सांगलें. जमनीची उपलब्धताय आसली तरी खेळा मैदानांची उदरगत करपाक सरकार तयार आसा अशेंय गोविंद गावडेन सांगलें. वी हॅव टू डेव्हलप. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी बरो तरेचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाचो हो एक सगळ्यांक खूश करपा खातीर आमकां काम करपाकूच जाय. पूण गोंयचे हिताच्या दृश्टिकोनांतल्यान करपा खातीर फाल्यां खंयचोय टुर्नामेंट जालो, नॅशनल गेम जाल्यो, फाल्यां एशियन बीच गेम्स येतल्यो, त्या खातीर म्हाका कितें करपाक जाय. एशियन बीच गेम्स सुद्दां बाय 2023 हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. फेडरेशन्स कप आहा ते नॅशनल लेवलाचेर टुर्नामेंटां जातले ते सुद्दां आमी खंय खंय करतले हेजे सद्या चाचपणी आमी सुरू करतात. कारण नॅशनल गेम्साच्या माध्यमांतल्यान आमकां एक कॉन्फिडंट येतलो. आज फिफाच्या माध्यमांतल्यान आमकां एक कॉन्फिडंट आयलो आसा की आमी बरे तरेचें आयोजन करपाक शकता. आनी म्हणूनच हे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी भेट दिवन जागो कितलो अवेलेबल आसा त्या जाग्यान भितर आमी कितें बसोवपाक शकता असो तरेचो विशय आमी आज करपा खातीर हांव प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर एक भेट दिता. आणि थोडे हितून बात ग्राउंड बांदना तांकां तुमी कितें हेल्प करतले. ग्राउंड ना मेन प्रॉब्लेम इज द लँड आसा ताजेर नंतर विचार लँड दाखयले जाल्यार डेफिनेटली ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी ग्राउंड ना त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पयलो प्राधान्य. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्सेंट रोजारियो. ह्या सप्तकाचे अखेरेक हवामान सुकें उरतलें. फुडल्या 48 वरांत तापमानांत उणाव जावन फुडल्या सप्तकांत बरेच थंड हवामान अणभवपाक मेळटलें. पळयात. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण ह्या सप्तकाच्या अखेरेक हवामान गरम आनी नितळ उरतलें. शेनवारा सकाळीं हलको दंव पडटलो. उपरांत दनपार मेरेन तापमान 30 डिग्रीच्या लागसार पावोन गरमी वाडटली. जाल्यार सांजवेळार उणें तापमान 25 डिग्री जावन मळबांत कुपां धाडटली. बोट दर्यांत खाशेली शिटकावणी ना. 8 तारखे मेरेन सुकें हवामान. चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 25 डिग्री. शेनवारा फांतोडेर पडटलो दंव. बोट दर्यांत खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.